धाचेर धातली कितली मार्क दिता तुम्ही तुमच्या कॅबिनेटाक? कॅबिनेट जी आसा पळय न्ही ही 12 जाणांची क्रिकेट टीम. 12 जाणांच्या क्रिकेट टिमीक कोणाक तरी ओपनिंग बॅट्समॅन करूंक वता पळय न्ही ताका चड खेळपाक मेळटा. एकदां धावो आशिल्लो तो बॅटींग करूंक पावना, पण हेजो अर्थ तेज्या कॅबिनेटान इम्पॉर्टंट ना किंवा टिमीन इम्पॉर्टंट ना अशें ना. 11 जाण फिल्डार आसता, 12वो लागलो जाल्यार रिप्लेस जायत आसता म्हणटा तशें. इट इज द सेम वे होल कॅबिनेट इज इम्पॉर्टंट टू टेक द डिसिजन्स. त्या खातीर रेटींग दिवन कोणाक 1 नंबर आनी 2 नंबर म्हणप हें म्हाका योग्य दिसना. तुमची कॅबिनेटाक तुम्ही कितली रेटींग दितात? धातले हांवें तुका सांगलें की होल कॅबिनेट इट इज इम्पॉर्टंट. त्या खातीर रेटींग करच्या पेक्षा हांवें जर तुका सांगलें कोणाक जर पयलो बॅटींग करपाक गुड, सॅटिस्फॅक्टरी, बॅड अशें तरी सांगा म्हाका. तो बॅटींग करपाक जरी मेळ्ळो जाल्यार तो सेंच्युरी मारता एकदां. तो पयलीं कोण बॉलिंग घालपाक येता ताका एकदां 2-3 विकेट्सूय मेळटा. बॅटिंग तुम्ही दिल्या बॅटिंग न्ही ती. कांय जाण म्हणटात तुम्ही सारकी बॅट दिलना म्हणून, कांय जाण म्हणटात तुम्ही टायमार बॉलिंग दिलना म्हणून. ते सगळे तुमचेरच आसा न्ही ते. तांगे ज्यो कागाळ्यात त्यो सगळ्यो तुमच्याच दारान न्ही त्यो. तशें ह्या बाबतींत हांव तुका परत एकदां सांगतलो, आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड वीथ माय मिनिस्टर्स. दे आर व्हेरी मच कॉपरेटीव आनी वेगवेगळे डिसिजन्स घेवपा खातीर त्या सगळ्यांचें सहकार्य आसा. म्हणूनच तर 15 दिसाच्या कॅबिनेट असेंब्ली चालू आसतना 4 फावटी कॅबिनेट जाली. तातूंतल्यान वेगवेगळे कोणीच खंयसरूच खंयच्याच बाबतींत केन्ना विरोध करूंक ना. ते लोकांच्या इंट्रस्टान घेतलेलें काम तेंच्यांनी सपोर्ट केला. वयल्यान जाल्यार वेगळी सजेशन्सूय दिल्या तेंच्यांनी प्रत्येक फावटी, इन्क्लूड ऑल मिनिस्टर्स. म्हणजे नो डावट मेजर डिसिजन वी हॅव टेकन इन द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, बट नेवर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो व्हेरी मच सपोर्टीव प्रत्येक डिसिजना खातीर. ताजी मांडपाची स्टायल वेगळी आसतली, ओके, बट इज ऑलवेज सपोर्टीव फॉर ऑल द डिसिजन.